we are first time आम्ही वेबसाइट पोर्टल along with the church we are launching within short span of time so that every pilgrimage will registered so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything जे ताका जी मदत जाय ती आम्ही दिवपाक शकतले ताज्या खातीर तेय बी आम्ही ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता। नियोना मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता। 45 डेज वो इव्हेंट चलतलो आणि माविनान सांगला त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP येता ताका VVIP खातीर आमी जी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आणि त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो। आणि एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हांव योगायोगात म्हणटा की म्हाका हे सांगता आसतना खूब बरें दिसता की 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचे सरकारूच हे खूब बरें होस्ट करता। अगेन दिस इंटरनॅशनल इव्हेंट माविनान सांगला त्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आणि ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरपा खातीर, कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता ताची ते 45 डेज सेफ्टी सिक्युरिटी एंड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज म्हणजे आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिजेबल्ड आसतले, सिनियर सिटीजन्स आसतले हांच्या खातीर सुद्धा वेगळो कॉरिडॉर दर्शन घेवपा खातीर थंयसर आसतलो। त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर जी जाता तेन्नाय बी तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीची फॅसिलिटीज दिवपा खातीरय बी म्हणजे अलॉंग विथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आणि तांच्या बरोबरीन कोऑर्डिनेशनान लोकांक सगळ्यांक फॅसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या परी पुराय हे काम करतले।